वेंचणुकेच्या धोलार बडी पडल्या आणि प्रचाराक सुरवात जाल्या. ह्या प्रचाराच्या बोवाळांत आमच्या म्हणजे मतदारांचे कानार दिसपट्टी उदरगत विकास आणि डेव्हलपमेंट ही 3 उतरां येवन आदळटलीं. हें सदांचेंच, हें नवें न्हय. ह्या उतरांचो अर्थ मात जणेकलाचो वेगळो, जणेका उमेदवाराचो वेगळो, पक्षाचो वेगळो आनी राजकारण्याक जो अर्थ समजता तो लोकांक समजता ताजे परस वेगळो. हो वेगळो विकासाचो अर्थ जाल्ल्यान आमचो विकास म्हणून जो कितें जाला तोच विकृत जाला. जे दिशेन तो जावंक जाय आशिल्लो ते दिशेन तो जावंक ना. गोंयांत विधानसभेची पयली वेंचणूक 1963 वर्साच्या डिसेंबर म्हयन्यांत जाली. 1964 लोकांनी वेंचून दिल्लें सरकार गोंयचो राजकारभार चलोवंक लागलें. ताका आज 58 वर्सां जालीं. पूण ह्या 58 वर्सांचे 2 वांटे करचे पडटात. एक वांटो जेन्ना गोंय संघ प्रदेश आशिल्लें आनी संघ प्रदेश दर्जाचो अर्थ असो की वेंचून आयिल्ले सरकाराक पुराय अधिकार नासताले. खरो अधिकार आसतालो तो नायब राज्यपाल वा एडमिनिस्ट्रेटर हाच्या हातांत. मंत्रिमंडळाचो निर्णय ताच्यान आडावन दवरूं येतालो, भायर उडोवंक जातालो. पूण एक लाभ आशिल्लो आनी तो लाभ असो की केंद्र सरकार गोंयचे उदरगती पासत कितलोय दुडू कितलोय निधी दिवंक पावतालो. म्हणटकच पयलींची 24 वर्सां हे रितीन सरकाराचो अधिकार उरलो. निधी जाय तितलो मेळ्ळो, पूण सरकार जें कितें करूंक सोदतालें तितलेंय नायब राज्यपालान करूंक दिलें अशें चडशें घडलें ना. थोडें जावंक दिलें, थोडें जावंक दिलें ना. मागीर लोकांच्या संघर्शांतल्यान गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. तो 1987 वर्साच्या मे म्हयन्यांत. ताका आतां 34 वर्सां जालीं. ह्या 34 वर्सांच्या काळांत गोंय राज्याच्या सरकाराक संविधानान दिल्ले पुराय अधिकार मेळ्ळे. निधी मात पयलीं भशेन मेळपाची वेवस्था उरली ना. कारण देशांतल्या राज्यां मदीं केंद्रान कशे रितीन निधी दिवचो हाची एक वेवस्था केल्ली आसा आनी ती वेवस्था मोडूंक जायना. ते वेवस्थे भायर वचूंक जायना. म्हणटा त्या वेवस्थे भितरच गोंयांक निधी मेळ्ळो. पूण मेळ्ळो तोय भरपूर मेळ्ळो. कित्याक गोंय आमाठान ल्हान, लोकसंख्याय ल्हान बाकीच्या कांय राज्यांच्या मानान. आनी ताका लागून जो दुडू गोंयांत आयलो ताजो योग्य तरेन उपेग जाल्लो जाल्यार आज गोंय वेगळेंच आसतलें आशिल्लेशें. तें घडलें ना. विकास तरेतरेन पळोवंक जाता आनी विकासाचो अर्थ तरेक तरांनी लावंक जाता. विकास कोणाचो होय एक मोठो प्रश्न आसा. राजकारणी जेन्ना उदरगत विकास वा डेव्हलपमेंट म्हणटा तेन्ना तो आपलो विकास म्हणटा काय लोकांचो विकास म्हणटा हें कळना. ताच्या मनांत कितें आसा तें कळना. पूण लोकशायेंत हो राजकारण्याचो विकास न्हय, तो लोकांचोच विकास आसूंक जाय. आनी हो लोकांचो विकास कितलो जाला हाजेर चर्चा जावपाची गरज आसा. 500 वर्सां आदीं गोंयांत शेतां आशिल्लीं, शेतां पिकतालीं, पूण जो तांदूळ आशिल्लो तो लोकांक पावनाशिल्लो. गंव तर हांगा केन्ना पिकलोच ना. कड्डणय व्हडलेंशें कोणें रोयलें ना. हो सगळो म्हाल अन्न आमचें तांदूळ, गंव, कड्डण हें सगळें घाटा वयल्यान येतालें. घाटा वयल्यान बैलांच्या फाटीर
साक वा पोटल्यो बांदून तें गोंयांत देंवयताले. आनी त्या काळांत अन्नाचे बाबतींत आमी परस्वादीन आशिल्ले. अन्न आमी सगळें आमचें निर्माण करनाशिल्ले आनी हेर कितलेशाच बाबतींत आमी परस्वादीन आशिल्ले. पुर्तुगेजांनी कितें केलें? पुर्तुगेजांनी शेतकामताचोय विकास करपाचो प्रयत्न केलो ना, उद्देगांचो विकास करपाचोय प्रयत्न केलो ना, कशेच रितीन गोंयचो विकास जावचो अशी इच्छाच धरली ना. पूण लोकांच्यो गरजो भागयल्यो. त्यो कश्यो? इम्पोर्ट करून, आयात करून. लुकटां जाय आयात केली, तांदूळ जाय आयात केलो, आनी कितें कड्डण जाय आयात केलें. हे रितीन पुर्तुगेजान गोंयची अर्थवेवस्था चलयली. आनी देखूनच गोंय मुक्त जालें तेन्ना गोंय विकासाचे नदरेन खूब फाटीं आशिल्लें. विकास हांव म्हणटा तेन्ना मनशाचो विकास. शिक्षणाच्यो संदी नाशिल्ल्यो, ताका लागून गोंय भायर वचचें पडटालें शिक्षण घेवपाक उंचेलें. रोजगाराच्यो संदी नाशिल्ल्यो, ताका लागून गोंयकार आफ्रिकेक पावलो, युरोपाक पावलो, अमेरिकेक पावलो, देशांतले वेगळे वेगळे शारांनी पावलो. हो विकास न्हय, कारण हांगा मनशाचो विकास जावंक पावलो ना. मनशाक आपल्या घरदार सोडून पयस वचचें पडलें. आज परिस्थिती कितें आसा? आज गोंयचीं शेतां पडंग पडल्यात. कुळ कायद्याचो जो हेतू आशिल्लो तो कुशीन पडला आनी सारकें उरफाटें घडलां. शेतां पडंग पडल्यात. तीं पिकोवपाचो प्रयत्न खंयच्याच सरकारान करूंक ना. कित्याक? तें बऱ्याक पडटा. हळू हळू ताचें कन्वर्जन करूंक मेळटा आनी कन्वर्जन करतकच मागीर कितल्योश्यो बिल्डिंगो उब्यो करूंक मेळटात. तातूंत राजकारण्याचो फायदो आसा, लोकांचो ना. पूण हाका लागून शेतां पडंग पडल्यात आनी आमी परस्वादीन आसात. आमी अन्नाच्या बाबतींत परस्वादीन आसात. आयजूय तांदूळ गोंया भायल्यान येता, गंव गोंया भायल्यान येता, कड्डण गोंया भायल्यान येता, शाक भाजी गोंया भायल्यान येता, फळां गोंया भायल्यान येतात, फुलांय गोंया भायल्यान येतात. आमची आज परिस्थिती अशी की बेळगांवच्या बाजारपेठेंत जर संप जालो वा आनी कसलीय आडखळ आयली जाल्यार गोंयांत शाक भाजी ना. तिळारी कॅनलाक खंय आडखळ आयली, पेडणे तालुक्याक उदक ना. आमी 1 मेगावॉट पासून वीज निर्माण करनात. आमची सगळी वीज गोंया भायल्यान येता, नॅशनल ग्रिडांतल्यान येता, कोणाच्या फावरान न्हय. पूण आमी परस्वादीन आसात. हे विजेचे बाबतींत खंय जर गोंय भायर आडखळ आयली तर आमच्यांनी कांय करूंक जायना. काळखांत रावचें पडटलें कांय राती. आनी आनी हें घडटा, आजूय घडटा. आजूय घडटा की लोक उदका खातीर तळमळ काडटात. नळाचें उदक 24 वरां मेळपाची वेवस्था गोंयच्या सगळे गांवांनी जावंक ना. कांय गांवांनी उदकाचो इतलो त्रास जाता की बायलांक कळशे घेवन मोर्चे काडचे पडटात. वीज 2-2, 3-3 राती नासता, दिसाची नासता. कित्याक वीज आतां लग्जरी उरूंक ना. वीज आतां दिसपट्टी गरज जाल्या. कारखान्याक लागता आनी रांदचे कुडींतूय लागता. वीज ही गरजेची वस्तू जाल्या. ती नासत जाल्यार लोकांचेर आकांत येता आनी म्हणून विजेच्या खात्याच्या इंजिनियरांक घेराव पडटात. हें सगळें कित्याक घडटा? जाल्यार आमचो जो विकास म्हणून जें कितें आमी केलां तें योग्य दिशेन करूंक ना. खरें म्हळ्यार विकासाचो केंद्र बिंदू आसूंक जाय मनीस. अखेर तूं साद्य कितें करूंक सोदता? केंद्र सरकारा कडल्यान निधी मेळटा किंवा हांगच्यानय महसूल मेळटा. तातूंतल्यान आज मेरेनच्या सरकारांनी फाटल्या 58 वर्सांच्या काळांत चडांत चड कितेंय निर्माण केलां आसत जाल्यार थोडें इन्फ्रास्ट्रक्चर. मार्ग जाल्यात, पूल जाल्यात, व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो जाल्यात, गरज नाशिल्ल्योय बिल्डिंगो जाल्यात,
46 कोटींची एक बिल्डींग पणजे बांदून धवो ती कशी पडून उरिल्ली आसा वापर नासतना असलेंय घडलां. पूण जो मनशाचो विकास जावंक जाय आशिल्लो तो मनशाचो विकास फाटीं आसा, खूब थोडो जाला. आनी कांय देखी दिल्यार तो कळटा. आयचे घडकेक पसून लोकांक पोटा खातीर गोंयचें आपल्यालें घरदार सोडून गोंय भायर वचचें पडटा. कोण मागीर परदेशांत वता, कोण देशांतल्या दुसऱ्या शारांनी वता. आमचे कडेन शेंकड्यांनी इंजिनियर आसात, कंप्युटर इंजिनियर जाल्ले लोक. आज तांची परिस्थिती कितें? पोटा खातीर एक तर बेंगलोर वच, चेन्नय वच, हैदराबाद वच, पुण्या वच वो मुंबय वच. हो विकास न्हय. म्हणटकच पुर्तुगेजाचे वेळार जे आफ्रिकेक गेले, युरोपाक गेले, अमेरिकेक गेले आनी आज जे भुरगे आमचे युरोपाक, अमेरिकेक आनी दुसऱ्या शारांनी वतात तातूंत फरक कितें उरलो? फरक कांय उरलो ना. विकास खंय जालो? विकास जालो ना. म्हणटकच 16व्या शेंकड्यांतले परिस्थिती कडेन तुळो करीत जाल्यार आमी कितलेशे फुडें गेल्यात, व्हडलेशे फुडें पावूंक नात. आजूय जर आमकां उदका खातीर हाल काडचे पडटात, विजे खातीर हाल काडचे पडटात, पोटा खातीर हाल काडचे पडटात, नोकरी सोदपाक पयस पयस वचचें पडटा, जाल्यार विकास जालो तो कसलो? एक देख दिवन सांगता, कित्याक तें इल्लें चड बरें स्पश्ट जाता. दोळे मुखार एक गांव हाडचो. त्या गांवांत मंत्री आसूं किंवा आमदार आसूं, ताणें खूब काम केलां. आनी काम कितें केलां? रस्ते चकाचक केल्यात. येवप वचपाच्यो येरादारीच्यो बसी सामक्यो लग्जरी बसीस घाल्यात. पंचायत घर हें ताजमहाला भशेन बांदलां. इतलें सगळें केलां. पूण गांवांतले शिकिल्ले भुरगे बेकार आसात. बेकार आशिल्ल्यान ते घुवळे वखदांचे धंद्याचे भकीक पडल्यात. एक तर त्या धंद्यांत ते आसात वा त्या धंद्याक लागून व्यसनी जाल्यात. कुटुंबां कोसळ्ळ्यांत. घरांतलो लोक सुखी ना. हो विकास? हाका विकास म्हणपाचो? त्या गांवाचो विकास जाला अशें म्हणपाचें? कोणाकय पळयल्यार रस्ते तर सामके गुळगुळीत दिसतात, व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो दिसतात. पूण मनशाचें कितें? मनीस सुखी जाला? मनीस समाधानी आसा? कुटुंबां वयर सरल्यांत? घडूंक ना. म्हणटकच हो विकास खंयचे दिशेन वता हाची कल्पना आमकां येता. जर विकास मनशाक केंद्रस्थानार दवरून जालो तरच तो विकास सारको जावंक पावतलो आनी ताजो लाभ लोकांक मेळूंक पावतलो. आतां विकास मेजपाच्यो कितल्योश्यो तरा आसात. स्टॅटिस्टिक्स वाले एक तरेन मेजतात, अर्थतज्ञ दुसरे तरेन मेजतात आनी जायते तरांनी तो मेजूं येता. पूण आनीक एक तरा आसा मेजपाची आनी ती तरा म्हळ्यार लोक सुखी आसात, समाधानी आसात, आमी आनंदीत आसात अशें कोण म्हणटात. आतां हें सूख, समाधान, आनंद कसो मेजपाचो होय एक प्रश्न येता. तो नेगेटीव रितीन मेजचो पडटा. आयच्या गोंयांत आयिल्ल्या दिसा आंदोलन आसा, चळवळ आसा, घेराव आसा, धरणी आसात, निदर्शनां आसात, निशेध आसा, विरोध आसा. खंय आसा सूख, समाधान आनी आनंद? कोण भोगता तो? फकत राजकारणी? फकत राजकारणी म्हणल्यार लोक न्हय. लोक जर आनंदी, सुखी, समाधानी आशिल्लो ह्यो गजाली घडच्योच नाशिल्ल्यो. गोंय शांत, सुखी, समाधानी आसतलें आशिल्लें. पूण गोंय शांत, सुखी, समाधानी कोणाक दिसता? जे येवन 5 स्टार हॉटेलांनी रावतात, मुंबयच्या बॉलिवूडांतले वा दुसरे लोक, गिरेस्त लोक, आनीक स्विमींग पुलांत मजा मारतात, ड्रग्स जाल्यारय वापरतात, ते सुखी समाधानी आसात. कारण ते येतातच त्या खातीर जें तांकां जाय तें मेळटा. पूण गोंयचो जो सर्वसामान्य मनीस, जो खऱ्या अर्थान भुमिपुत्र, भुमिकन्या, तांची कितें? तांची वेवस्था कोणें केल्या? तांची वेवस्था करूंक ना. उरफाटें एक मोठ्ठें संकश्ट
गोंयच्या थळाव्या लोकांचेर हांव भुमिपुत्र हें उतर टाळटां कित्याक ताची वाट लायल्या गोंयच्या सरकारान तो कायदो तें विधेयक हाडून. थळावे लोक आसात, नीज गोंयकार जे आसात ते कितले समाधानी आसात? तांकां फुडारा विशीं खात्री दिसता काय हुस्को दिसता? तांकां फुडारा विशीं सुस्त आसात ते काय तांकां चिंत दिसता? हाजेर गोंयच्या विकासाचें माप मेजचें पडटलें. हो विशय हांगा सोंपना. विकास हो चर्चे खातीर खूब मोठो विशय, हाजेर फुडेंय चर्चा करूं येता, पूण आज हांव हांगाच थांबतां. हाजेर तुमची प्रतिक्रिया, तुमच्यो सुचोवण्यो अवश्य कळोवच्यो, कारण अखेर चर्चेंतल्यानच आमी फुडें वचपाचें आसा, फुडले मार्ग सोदपाचे आसात. प्रुडंट मिडियाचे कार्यावळींत दर सोमाराक 8:30 वरांचेर आमी मेळटात. तशेंच फुडल्या सोमाराकय 8:30 वरांचेर मेळुया. नमस्कार.